नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. गोयच्या फुडल्या राजकीय स्थितीचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय घरमंत्री अमित शहाची दिल्लीत चर्चा. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकूय दिल्लीत. एकोणीस मार्चाक दोतोर प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री म्हणून 6 वर्सां सगळ्यांत चड तेंप उरिल्लो मुख्यमंत्री. बीजेपीचो दीर्घकाळ मुख्यमंत्री म्हणून रेकॉर्ड, ताईचो रेकॉर्ड ब्रेक. एप्रिलांत शिक्षणीक वर्स सुरू करचे न्ही. शिक्षण खात्याक 101 निवेदनां. 30 पीटीए मुखेल्यांचो विरोध. सुचोवण्यो हरकतींक 10 दीस मुजतवाड. हायकोर्टाचेर नजर. जमीन रूपांतराच्या केशींचेर ॲक्शन जायना. सरकार फेल. मंत्र्यान विरोधी फुडारीच आपल्याकडेन येता म्हणिल्लें. विरोधक म्हणटा कोण तांची नांवां सांग. मुख्यमंत्री म्हणटा 2027 मांद्र्या फुलतले कमळ. युती वांगडी मगो म्हणटा वेंचणुकेक वेळ आसतना पयलींच उलोवप सारकें न्ही. जीत म्हणटा योग्य वेळार निर्णय. केरी सत्तरी चेकनाक्यार 3 लाखांचे बीफ तस्करी प्रकरणात आतां मेरेन 6 जाणांक अटक. बीफ हाडूंक वापरिल्ल्या मोटारींच्या मालकाकूय अटक. चौकशी सुरू. आणि हरिद्वार गंगा आरत जाता तशी गोंयांत न्हंयच्या संगमाचेर नारव्यां जातलें गोमंत सरिता पूजन. पर्यटन मंत्री म्हणटा आध्यात्मीक पर्यटनाचेर फोकस. खबरो विस्तारान. 19 मार्चाक मुख्यमंत्री म्हणून दोतोर प्रमोद सावंताक 6 वर्सां जाता. ह्या 6 वर्सांत 3 म्हत्वाचे रेकॉर्ड. पयलो, मुख्यमंत्री पदार सेगीत 6 वर्सां पुराय करपी बीजेपीचो पयलो मुख्यमंत्री. दुसरो रेकॉर्ड, घटक राज्या उपरांत सेगीत 6 वर्सां कार्यकाळ करपी पयलो मुख्यमंत्री. तिसरो रेकॉर्ड, मुक्त गोंयचो 6 वर्सां वयर कार्यकाळ आशिल्लो चवथो मुख्यमंत्री. भाजपान गोंयांत पर्रीकाराचो पयलो टर्म ते परत 2012 सावन आतां मेरेन 16 वर्सां मायज सत्ता पयल्या आनी 3 मुख्यमंत्री दिल्यात. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार, लक्ष्मीकांत पार्सेकार आणि सध्याचे दोतोर प्रमोद सावंत. तातूंत सध्या भाजपाचे आणि गोंय स्वतंत्र जावन आतां मेरेन जाल्ल्या मुख्यमंत्र्यांचे रिकॉर्ड एक करून प्रमोद सावंत मोडीत आसा. भाजपान गोंयांत आतां मेरेन 16 वर्सां मायज सत्ता पयल्या. 16 वर्सांत भाजपान 3 मुख्यमंत्री दिले. मनोहर पर्रीकार 4 फावटी मुख्यमंत्री जाले. वट्ट 8 वर्सां 348 दीस. लक्ष्मीकांत पार्सेकार 1 फावट. वट्ट 2 वर्सां 123 दीस. प्रमोद सावंत 2 फावट. सारकी 6 वर्सां पुराय जाली. पर्रीकाराचो 2000 ते 2005 कार्यकाळ 4 वर्सां 101 दिसांचो आसलो. प्रमोद सावंताचो मार्च 2019 ते मार्च 2025 सारकी 6 वर्सां पुराय जाली. सलग 6 वर्सां मुख्यमंत्री पदार रावपी तो भाजपांतलो पयलोच मुख्यमंत्री जालो. हो ताचो पयलो रिकॉर्ड. गोंय स्वतंत्र जायत सावन आयज मेरेन गोंयांत 13 मुख्यमंत्री पयले. दयानंद बांदोडकार 9 वर्सां 101 दीस. शशिकला काकोडकार 5 वर्सां 258 दीस. प्रताप सिंग राणे 15 वर्सां 321 दीस. चर्चिल आलेमांव, लुईस बार्बोज, रवी नायक, दोतोर विल्फ्रेड डिसोजा, लुईझीन फालेरो, फ्रांसीस सार्दीन हे 2.5 वर्सां परस कमी काळ आशिल्ले मुख्यमंत्री. मनोहर पर्रीकार 8 वर्सां 348 दीस. दिगंबर कामत 4 वर्सां 274 दीस. लक्ष्मीकांत पार्सेकार 2 वर्सां 123 दीस. दोतोर प्रमोद सावंत 6 वर्सां आनी सध्या मुख्यमंत्री आसा. प्रमोद सावंत घटक राज्यात सलग 6 वर्सां पुराय करपी गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री. हो ताचो दुसरो रिकॉर्ड. हालींच त्याने सर्गेस्त शशिकला काकोडकराच्या 5 वर्सां 258 दिसांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या टेन्युअराक फाटी घालून 6 वर्सां पुराय केली. सगळ्यांत चड वर्सां मुख्यमंत्री पदार आसपाच्या लिस्टात आता भाऊसाहेब बांदोडकर, प्रताप सिंग राणे आणि मनोहर पर्रीकारा फाटल्यान प्रमोद सावंताचो 4थो नंबर लागता. ह्या 6 वर्सांत ताणें स्वयंपूर्ण गोंय आणि हेर सगळ्या मळांचेर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्या. केंद्राच्या आदारान बरोच इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करप ताका शक्य जालां.
पर्यटन मळार आनीक उदरगत तशेंच युवां खातीर आनीक रोजगार तयार करपाचें ताचें टार्गेट आसा. गोयच्या फुडल्या राजकीय स्थितीचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शहाची चर्चा जाली. राजकीय चर्चेत मंत्रिमंडळ बदलाचो विशय आयिल्लो काय प्रुडंटान विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा तो चर्चेचो विशय आशिल्ल्यान दिल्ली आयला. गोंय बीजेपीचो अध्यक्ष दामू नायकूय दिल्ली आसा. मजगतीं मुख्यमंत्र्यान गोयच्या रेल्वे प्रकल्पाविशीं रेल्वे मंत्र्याकडेन चर्चा केली. बरेच दीस जाले मंत्रिमंडळ बदलाविशीं बातम्यो अदीमदीं येत आसात. मंगळारा दिल्लीत घरमंत्री अमित शहाक मेळ्ळ्या उपरांत गोयच्या राजकीय स्थितीविशीं चर्चा जाल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटाक सांगलें. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं विचारल्यार तो फुडल्या चर्चेचो भाग प्रदेशाध्यक्ष सध्या दिल्लीत आयला म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. अमित शहाच्या मिटिंगेत म्हणजे राज्यातले पॉलिटिकल आणि बाकीच्यांचे गव्हर्नन्स हाच्या बद्दल डिस्कशन जाले. टॉमॅटो बद्दल आपले वेस्टर्न झोनल काउन्सिलची मिटींग जाल्ली तिच्या बद्दल, परत मायनिंग रिज्यूम्स पयर मायनिंग मिटींग जाल्ली पयलीं ते अपडेट केले. इवन दो 3 नवे कायदे हे जाल्या पयलीं न्यू लॉज ताच्या बद्दल स्टेटीतलो स्टेटस हाजे डिस्कशन अमित शहाच्या बरोबर जालें इन डिटेलान. आनी एकंदर फुडली राजकीय स्थिती सद्याची कशी आसची कितें हाच्या बद्दलूय बी तशें डिस्कशन अमित शहाच्या बरोबर जालें. म्हटले पळय न्हू तितून रिशफल बी ह्यो सगळ्यो गजाली येयल्यो. आतां ह्यो सगळ्यो गजाली बाकीच्यो डिस्कशनाचो विशय आहा. अध्यक्ष आमचो दिल्लीन आयला. मुख्यमंत्र्यान गोयच्या उदरगती विशीं घरमंत्र्याकडेन चर्चा केली. केंद्रीय रेल्वे मंत्र्याकडेनूय उलोवप जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एप्रिलांत शिक्षणीक वर्स सुरू करचें न्ही म्हणून शिक्षण खात्याकडेन 101 निवेदनां. 30 पिटे मुखेल्यांचो विरोध. शिक्षण खात्यान सुचोवण्यो आनी हरकतींक पालकांक 5 दिसांचो प्रास दिल्लो. आतां आनीक 10 दीस वाडोवन दितात. प्रकरण बुधवारा हायकोर्टांत. कोर्टाचेर नजर. NEP प्रमाण शिक्षणीक वर्स एप्रिलासावन सुरू करपा विशीं घेतिल्ल्या निर्णयाक पालकांचो खर विरोध जाता. विरोध करपी निवेदनां घेवन काल पालक शिक्षण खात्या मुखार पावले. गोंयांत सुमारे 1400 शाळा आसात. सुमार 3 लाख भुरगीं. एप्रिलांतल्यान शिक्षणीक वर्स सुरू करपा विशीं शिक्षण खात्यान सुचोवण्या आनी हरकतींक पालकांक 5 वर्किंग दिसांचो वेळ दिल्लो. एप्रिलांतल्या शिक्षणीक वर्स सुरू करपाचें न्ही म्हूण शिक्षण खात्या कडेन 101 निवेदनां आयल्यात. 30 PTA हेडांची खंय निवेदनां. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीची इम्प्लिमेंटेशन सध्या चालू आसा. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान फाटींच गॅजेट काडलेलें आहे की स्कुलां 1 एप्रिलच्यान स्टार्ट जातली म्हणून ती 11:30 सुद्दां. आनी समज खंयच्या पेरंट्साक तेजें ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन फायल करचें म्हणून तेंच्यांनी 5 दीस दिल्ले. आनी आतां कळटे म्हायती नुसार सुमारे 100 सुमार रिटर्न ऑब्जेक्शन येयल्लीं आसा. आनी ती आतां ऑब्जेक्शनां तशीच मेलारूय तांकां ऑब्जेक्शन येयल्लीं आसा. ती ऑब्जेक्शनां एज्युकेशन डिपार्टमेंटान SCRTक फॉरवर्ड केल्लीं आसा. SCRT ती ऑब्जेक्शन आसा ती पळयतले आनी ताका रिप्लायूय करतले. जी आतां पर्यंत ऑब्जेक्शन येयला तितून चडशे जे रिजन्स आसा ते म्हणल्यार हीट वेव म्हणल्यार गरमी वाडल्या म्हणून. आनी एक रिजन्स आसा ते म्हणल्यार ती प्रॉपर कन्सल्टेशन केल्लें नाशिल्लें म्हणून पयलीं पेरंट्स तशें टिचर्सांक. जी म्हायती गावता ते हिसपान डिपार्टमेंटान जी हीट वेव लक्षांत धरूनच स्कुलां टी 11:30 दवरिल्लीं आसा. तशेंच आनी एक म्हायती गावता ती चडशी ऑब्जेक्शन येयल्लीं आसा ती सेम टू सेम आसा म्हणल्यार सेम ऑब्जेक्शन आसा. सो सोर्सिसा कडल्यान एक म्हायती गावता ती म्हणल्यार जे 5 दीस दिल्ले पयलीं की जे ऑब्जेक्शन फायल करपाक 5 दीस आशिल्ले ते आनी 10 दीस वाडोवपाचे आसा म्हणून स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. लँड कन्वर्जनाक अर्ज केल्यात तांची नांवां एक्सपोज करची. विरोधकांची TCP मंत्र्याक चॅलेंज. विरेश, युरी, विजय आनी वेन्झिनूय नांवां एक्सपोज करची म्हणून आव्हान दिलां. जमीन रुपांतराचे अर्ज घेवन कांय फुडारी आपल्या कडेन येतात म्हणून मंत्री विश्वजीत उलयल्लो. कोण तरी कितेंय स्टेटमेंट करता, खंयची पार्टी कितेंय करता, त्या पार्टीच्या लोकांक विचारा बाबा तुमी कितले एप्लिकेशन 17(2) घातलेले. तांकां विचारा ते इतले व्हडले घालता आनी काय तुमच्या चॅनलान इतले छापून ताका सबसेक्शन आनी वेगळे वेगळे दिल्या. तांकां विचारा ती विरोधी पक्षाच्या लिडरान कितले एप्लिकेशनां दिल्ली आमच्या पक्षाक की बाबा आमचे कामां करून घ्या म्हणून. ते हांव वाचून दाखवू असेंब्ली नाका न्हय. ते कित्याक म्हणून ते पर्सनल केन्ना वचप नासता. ह्या वक्तव्या उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचो सरकाराच्या कारभाराचेर प्रस्न. विरोधक आक्रमक. I believe he should come out with the names. Let the people know that who are these people who are involved. As of me, if you ask me, not a single millimeter in the last 20 years. Forget this term. कौन दिलो आहे ते सांग. मुगे स्टँड व्हेरी क्लियर
आनी तुका एकूय फायल दिल ना आनी तुका मुगे 2 वर्स उरले मुगे हे टर्माक आनी मुका जितली टर्म मेळटली तुका एकूय फायल तुका झोन चेंजाकूय दिवपाना. आम कितलीशी क्वेश्चन विचारली परेश गायतोंडेचे, एक आन्सर मेळना. तेणे कितू फायल पास केले काय म्हणून गायलो एलएक्यूचे. हाऊ मेनी फायल्स आर पास्ड बाय परेश गायतोंडे. एकूय अजून पर्यंत बिंग मेले म्हाका अजून पर्यंत एकूय हेचेर रिप्लाय येयल्ली ना. सो हो जो डीसीपी मिनिस्टर आसा हो खंयच्या आधाराचेर असले स्टेटमेंट करता म्हाका काय खबर ना. आनी समज तेका आधार आसा जाल्यार तेणे पुरावे सकत ते आउट करचे, तेणे सांगचें. कित्याक एवरी टायम असली भाशणां घेवन फोटोवपाचे न्हू लोकांक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2027च्या वेंचणुकेत भाजपाचे कमळ मांद्रे मतदारसंघात फुलतलेंच. मुख्यमंत्री मांद्र्या बीजेपी मंडळ बसकेक उलयलो. विधानसभा वेंचणुकेक 2 वर्सां आसात, इतले बेगीन कितें उलोवप बरोबर न्ही. मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयला. आमदार जीत म्हणटा निमाणे निर्णय घेता मतदार. योग्य वेळार खंय निर्णय जातलो ताचें शिनाल. सोमारा मांद्रे मतदारसंघात जाल्ल्या भाजपा मंडळ बसके वेळार मुख्यमंत्र्यान 2027तल्या वेंचणुकेत मांद्र्या भाजपाचेच कमळ फुलतलें अशें विधान केलां. मांद्र्या सद्याक मोगोचो आमदार आसा. मोगो आनी भाजपाची युती आसतना मुख्यमंत्र्याचें विधान. मांद्रे मतदारसंघ आमचो आसा ताचेर दावो भारतीय जनता पार्टीचे कमळ मांद्र्यांतल्यान फुलतले म्हणजे फुलतले. कोणाय युती करपाची आसात कशीय करात, पण मांद्रे मतदारसंघ सोडटना. हांगा कमळ रुजोवपी खासदार कार्यकर्ते आसात आनी जेंच्यांनी आपल्या रक्ताचे उदक करून हांगासर कमळ रुजयल्लें आसा. हो मतदारसंघ आमचो हक्काचो मतदारसंघ आसा. घडये कदाचित हे फावटी आमी हल्ले आसात, चुको वेगवेगळ्यो आसतल्यो. हल्ल्या उपरांत मात्र फक्त हल्ल्या उपरांत हरपाच्या मात्र खापर जे आसा पळय न्ही हे एकट्याचेर फोडटा. जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या ह्या विधानाचेर आक्षेप घेत मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान विधानसभा वेंचणुकेक अजून 2 वर्सां आसात, इतल्या बेगीन कितें उलोवप हें म्हाका बरोबर दिसना अशें मत मांडलां. अजून निवडणुकेक 2 वर्सां आसात आनी इतले बेगीन कितें उलोवप हें म्हाका बरोबर दिसना. ते त्यांचे वतीन पळयतले. बीजेपीचे जे संघटना आसा ती तांच्या फायद्याचे पळयतले आनी एमजीची संघटना ती एमजीचे फायद्याचे पळयतले. तशें आमचे फोंडा तालुक्यांत वर्चस्व आसा कळ्ळें. तशेंच बिचोलीचें वर्चस्व आसा आनी काही मतांनी हरल्या. मजगतीं जे कितें थारायता ते सामान्य मतदार थारायतात. तांच्या मताप्रमाण योग्य तो निर्णय घेतले म्हण आमदार जीत आरोलकर उलयलो. आफ्टर ऑल सगळे जे डिपेंड उरता एट लास्ट म्हणजे इलेक्शनाचा लास्ट दीस आसता म्हणजे लास्ट डेट आसता वोटिंगेची, तेन्ना बारीक सामान्य मतदार डिसायड करता खंय कितें वचपाचें, पक्षांक खंयसर कोणी वचपाचें, कितें वचपाचें. रायट टायमार रायट डिसिजनां घेतली गेली वयतली. रायट टायमार रायट डिसिजन आमची पळय मतां घालतले कोण लास्टाक आमची जनता, मांद्रेची जनता. सो तेंच्या हातीन हें करपाचें, तेंचें डिसिजन तेंच्या हातीन दिवचें, तेंच्यांनी डिसायड करता ते फुडें जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंया सावन कर्नाटकात सोऱ्याची तस्करी करपी गोंयचो एक्सायज ऑफिसर प्रमोद जुवेकार बर्थडे पार्टीक कर्नाटकात वतालो म्हणून कळटा. जुवेकाराक सस्पेंड केला. एक्सायजाचो एडिशनल कमिशनर खंय प्रकरणाची चवकशी करतलो. 15 दिसांत रिपोर्ट. गोंयांतल्यान कर्नाटकात बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी करपी गोंयच्या एक्सायज अधिकाऱ्यांक कर्नाटक एक्सायजान धरला तो बेतलांतलो प्रमोद विश्वनाथ जुयेकार. त्याच्या कडच्यान 138 लिटर गोंय बनावटी सोरो जप्त केला. मेळटा ते म्हायती प्रमाण प्रमोद जुयेकार खंय बर्थडे पार्टी मनोवंक कर्नाटकात वतालो. जुयेकाराक निलंबीत केला. मजगती अबकारी खात्याचो एडिशनल कमिशनर खंय प्रकरणाची चवकशी करता. 15 दिसां भितर रिपोर्ट दितलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केरी 70 चेक नाक्यात 3 लाखांचे 500 किल गायच्या मांसाचे तस्करी प्रकरणात आतां मेरेन 6 जाणांक अटक. 2 मोटारींतल्यान बेळगांव सावन बीफ हाडटाले. 4 जाणांक अटक केल्या उपरांत आतां 2 मोटारींच्या मालकांक पुलिसांनी धरल्यात. वाळपय पुलीस चवकशी करतात. 2 दीस पयलीं आमी प्रुडंटाचेर तुमकां एक न्यूज दाखयली. ती म्हटल्यार बॉर्डर चेकपोस्ट केरी 70 हांगासर 2 प्रायव्हेट गाडयो इल्लिगली बीफ घेवन बेळगांवच्यान गोंय वाटेन येतालो. तांकां वाळपय पुलिसांनी धरले आनी तेज्या रिलेटेड जे ड्रायव्हर आसा आनी तेजे को पॅसेंजर आसा तांकां 4 जाणांक अरेस्ट केल्ली. जेन्ना मिडिया ब्रीफ करतना DYSP जिवा दवे यांच्यानी म्हटलेलें की देर वील बी मोर अरेस्ट सून अशें म्हटलेलें. आनी ते प्रमाणे जे गाडयेचे ओनर आसा
तांकां वाळपय पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा आनी तितूंतलो जो पयलो आसा तो आसिफ सन ऑफ रहीमतुल्ला चौधरी रेजिडेंट ऑफ म्हापसा कार रजिस्टर नंबर GA03Y 7867 and Javed Nazir Ahmad Tamboli, resident of Karewaada, Vasco, native from Belgaum, car register number GA05B9993. हे जे सगळे ऑपरेशन आसा ते अंडर इन्स्ट्रक्शन ऑफ DYSP जीवबा दळवी हांच्या इन्स्ट्रक्शना सकयल वाळपय पुलीस स्टेशनाचे PI विदेश शिरोडकर आणि त्यांचे PSI प्रथमेश गावस आणि तेजी पुराय टीम सगळी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसात. सत्तरीच्या प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. हरिद्वारात गंगा आरत जाता तशी मांडवी वाळवंटी न्हंयच्या संगमार नारव्यां नेमान गोमंत सरिता पूजन सुरू जातलें. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयला. गोंयांत बीच टुरिजमा बरोबर आध्यात्मिक टुरिजम वाडोवंकय सरकाराचे यत्न. हिंदू धर्मात न्हंय पुजनाक खूप महत्व आसा. गंगा यमुना सारकेल्या न्हंयांत डुबकी मारून लोक पवित्र जातात. न्हंयांची आरती पळोवंक लोक हरिद्वार गर्दी करतात. तेच धर्तेचेर आता मांडवी, जुवारी आणि वाळवंटी न्हंयच्या संगमाचेर नार्वे गांवांत गोमंत सरिता पूजन सुरू करपाचो विचार आसा म्हण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. जेन्ना आमी स्पिरिच्युअल टुरिजम केले, आज सांगपाक खूप आनंद जाता की सप्तकोटेश्वर नार्वे जे नूतनीकरण जे छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदून घेतिल्ले ताजे नूतनीकरण हालीं जालें. ताज्या भोंवतणी रुद्रेश्वर देवस्थानाचे नूतनीकरण मुख्यमंत्र्यान चालू कर म्हणलें, तें चालू केलां. आनी जशें हरिद्वाराक वतकर गंगा आरती आनी बाकीच्यो आरत्यो थंय जाता, तशें मांडोवी, जुवारी आनी वालवंटी नदीच्या संगमाचेर नार्व्या गांवांत गोमंत सरिता पुजनाची स्थापना रोखडी जातली. जातूंतल्यान जे लोक थंय पावनात तांकां हांगा पुजा करपाची वेवस्था जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वास्को पुलिशेन 39 वर्साच्या दोतोर शमसुद्दीन सय्यदाक एका 14 वर्साच्या चल्याची लैंगीक पिडापीड केली म्हणून अटक केल्या. पुलीस कंप्लेंट जाल्या उपरांत 14 मार्चाक सय्यदाक धरलो. कोर्टान ताका 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. पुलीस सांगता ते प्रमाण सय्यद चिखले रावता. ताचे क्लिनीक थंयच. एका 14 वर्साच्या चल्याची लैंगिक छळणूक केल्ल्याच्या आरोपाखाला वास्को पुलिशेन 39 वर्साच्या दोतोराक अटक केल्या. शमसुद्दीन सय्यद ह्या दोतोरान खंय फाटल्या वर्सा नोव्हेंबर-डिसेंबरात ह्या पीडित चल्याची छळणूक केल्ली. सय्यदाक कोर्टान 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. जे आमकां सोर्सीस सांगता, पुलिसांचे जे सूत्र सांगता की ही घटना खंय अरावंड नोव्हेंबर-डिसेंबर हांगा हे म्हयन्या भितर जाली आनी ह्या 14 वर्साच्या भुरग्याक खंय दोतोरान खंय सेक्शुअली शोशण केलो. हो दोतोर खंय रावता आदर्श नगर चिखले आनी ताजें खंय क्लिनीक आसा जॉगर्स पार्क चिखले हाजे सायडीन ताजें क्लिनीक आसा. वास्को पुलिसां कडेन जेन्ना आमी विचारपाक ट्राय केलें आमकां सद्याक तरी अशें इन्फॉर्मेशन आयल्या की हे 14 वर्साचो भुरगो आसा वॉज नोन टू द दोतोर आनी थोडे म्हणटा की तो ताजो पेशंटूय आशिल्लो. आनी नोव्हेंबर टू डिसेंबर हे दरम्यान भितर खंय जायते फावट ही घटना घडली. द बॉय वॉज असॉल्टेड एट डिफरंट लोकेशन्स आनी फॉर क्वायट सम टायम. आनी हे भुरग्यांनी खंय हे भुरग्याक मागीर खंय ते चड जालें म्हणटकीर ताणें खंय NGOक अप्रोच केलो आनी NGOन खंय ही घटना जी आसा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर हाडली आनी 14 तारखेक खंय हो दोतोर जो आसा हाका अरेस्ट केल्लो आसा वास्को पुलिसान. आमकां सद्याक जे इन्फॉर्मेशन फ्रेश इन्फॉर्मेशन आयलां की हे जे भुरग्याचे आसा 14 year old बॉय जो आसा ताजे खंय आयज मेडिकल एग्जामिनेशन जालें आनी ताजो रिजल्ट जो आसा तो येवपाचो आसा. सद्याक पुलीस वेगळे वेगळे एंगल सोदता की केन्ना जाली घटना, कशें जालें, वेदर द बॉय वॉज नोन टू द डॉटर, हाव ही गॉट इन टच, डीड द पेरंट्स नो अबाउट इट. आनी वेगळे वेगळे एंगल सद्याक तपास करपाक चालू केल्ले आसा. वास्को पुलीस आर कॅरिंग फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. दिवचले सुर्ला हिंदू आणि मुस्लिमांचो एकठांय खाशेलो शिगमो. सुर्लाचो ग्रामदेव सिद्धेश्वर पीर साहेब दर्ग्यार पिराक मेळूंक वता.
चला जाऊ पिराच्या भेटे, पीर भेटला अर्ध्या वाटे अशें म्हणत हिंदू दर्ग्यात वतात. एकचाराचो हो खीण पळोवंक लोकांची गर्दी आसता. गांवकारांची वेगवेगळी संवां घेवन रोमट. खासा रिपोर्ट. दिवचले सुल्ला हिंदू मुस्लिम एकठांय येवन आगळो वेगळो शिगमो मनयतात. सुल्लाचो ग्रामदेव सिद्धेश्वर आणि देव मल्लिकार्जुन पीर साहेब दर्गान पिराक मेळपाक वता. चला जाऊ पिराच्या भेटे, पीर भेटला अर्ध्या वाटे अशें म्हणत लोक रोमटांत वांटेकार जातात. पूर्व परंपरागत एक परंपरा आसा की सिद्धेश्वर आमचो मल्लिकार्जुन आणि पीर अशे ह्या हिंदू हांगासर येयले आनी प्रत्येकाची जागा आपापली हांगा वेवस्थीत आपापलें स्थान दवरलें आनी वर्सांतून एकदां ह्या सगळ्या देवांची भेट जावची आनी हिंदू मुस्लीम असलो फक्त भेदभाव न दवरता आमचे सगळे परंपरागत अशे वेवसाय चालू उरचे खातीर ही वर्सांतून एकदां शिगमोत्सवाच्या निमतान सिद्धेश्वराचे रोमट हे हांगासर पिराचे भेटीक येता. आयच्या दिसाक आमी कितें करता एका मोठ्या आतुरतेन हे आमी भाव आमकां मेळटले म्हणून आमी तेजी वाट पळयत आसता. कित्याक आयच्या दिसा आमी सगळे एकमेक मेळटा, एकमेकांक मिठी मारता, गळे मेळटा, सगळे आमचें चालू आसता आनी फुडें सुद्दां अशेंच तेंच्यांनी येवन आमकां मेळचें म्हणून अशें आमी पिरा कडेन आनी सिद्धेश्वर देव आहा न्हू आमचो तेचे कडेन मागता. पीर आपले जे भक्त येता न्हू ताका मेळपाक लागून तो हांगा येयसर वाट पळयना, खास तो तांकां मेळपाक अर्दे वाट्याकूच वयता आनी तांकां घेवन येता तेंचो वेलकम करून. म्हणून ते चला जावं पिरा भेटे, पीर भेटला अर्दे वाटे. आमकां हांगासून सिद्धेश्वराची पिराक जागा दिल्ली आसा. पीर सिद्धेश्वराच्या उतरां हांगा पडलेलो आसा. तेन्ना ह्या निमतान आमी सगळे गांवचे लोक सगळे पिराचे भेटेक म्हणून हांगा येता आनी वर्शी पद्दती प्रमाणे आमचें जें कितें चलना जाणटे घेवन येयल्या ते पद्दतीन हें फुडें चलता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. मंगळारा फातर्प्यां श्री शांतादुर्गा फातर्पेणकारीचो तोपशो आनी गुलालोत्सव जालो. हजारांनी भाविकांनी व्हड्या भावार्थान उत्सवाक हजेरी लायली. तोपशो आनी गुलालोत्सव उपरांत फातर्पेचो शिगमो सोंपता. ह्या दिसा भावीक तोपशो घेवन नाचतात. गुलाल लावन गुलालोत्सव जाता. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.